गोंयांत शिक्षण घेवन जायते तरणाटे बेकार आसात. गोंयांतल्या तरणाट्यांक योग्य मार्गदर्शन मेळ्ळ्यार गोंयांतली बेकारी कमी जावपाक शकता. हे मतीन घेवन गोंय सरकाराच्या कामगार आयुक्तालयान CII संस्थेच्या जोड पावलान मॉडेल करियर कावन्सिलिंगाचें उक्तावण केलां. बिरेस्तारा दीस जाल्ल्या ह्या उक्तावण सुवाळ्याक मुखेलमंत्री सावंत, कामगार आयुक्तालयाची मंत्री मोन्सेरात आनी हेर मानेस्त हजर आसले. गोंयांतल्या प्रत्येक म्हालात CII संस्थेचे अधिकारी वचून विद्यार्थी आनी शिक्षण पुराय करून बेकार आशिल्ल्या तरणाट्यांक मार्गदर्शन करतले, अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान उक्तावण सुवाळ्या वेळार उलयतना सांगलें. मुळात दोनदा जेन्ना CII मिटिंग्स म्हणजे टॉप हेड्स कम टू द स्टेट ऑफ गोवा ताजी म्हाज्या बरोबर मिटींग जाली. हांवें ताका नक्की विचारलें की प्रोग्राम कितें. वेन वी आर स्पेंडींग दीस मच मनी ऑन वन प्रायवेट सेक्टर, दिस इज पार्टनरशीप प्रोग्राम. नॉट वी आर रनिंग, they'll run behalf of us. सो बरेचशे फावटी आमी म्हणटा ते गव्हर्मेंटान रन केले जाल्यार फेलियर वचूंक शकता. आसा, देर इज अ बॅड एक्सपिरियन्सीस ऑल्सो. Some new we start, sometimes we are not got the results. That's why we are in partnership with CII. So CII have taken the responsibility to run this model career center in one of the best in India. And so I think how many centers you have started in India? So 37. 37 centers you have started in India. This is 37th. 38. 38th. Yes. Okay. But they have the vast experience also to run this type of model career center, so that which will benefit more and more for the Goan youth. Definitely, I think with their help, it is good for our employment exchange also to motivate the youth, to skill the youth, to train the youth. आणि ताजोच फायदो घेवन हे मॉडल करियर सेंटर फक्त हांगासर बसूनच म्हणजे युथांक तुमी थंयच्यान हांगा यो म्हणजे आमच्या कोपाडा गांवांतलो 70तलो युवक फक्त हांगा येतलो किंवा सांग्या वयलो भाटी गांवांतलो किंवा काणकोणांतलो खोला गांवांतलो युथ हांगा येतलो अशेंच ना. सो आमी तांकां टार्गेटूय दिला. ज्या ज्या पद्दतीन म्हणजे देर इज द ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल इन द वेरियस इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट, इदर इन द स्टेट ऑफ गोवा, अदरवायज इन द आउट ऑफ स्टेट ऑल्सो, वेरीवर द ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल. आमच्या युवकांक दिवपा खातीर फक्त पणजेन बसून न रावता तुम्ही तालुका लेवलाचेर एटलिस्ट तुमचो म्हयन्यांतलो एखादो कॅम्प हो ऑर्गनायज करचो पडटलो. थंय तुमी तांकां ट्रेन करचें पडटलें. फक्त एनरोल करून घेवप जाल्यार ते आमी घेताले. आमकां एनरोल करपा नाका. की तांच्यांनी म्हटलां ऑन द मॉडल बेसीस दे आर रनिंग फॉर द 3 years इनिशियली, देन वील रिवायज. बट इन एवरी इयर दे विल सबमिट द रिपोर्ट. They have the target, how to face the interview. Some people doesn't know. Their training, their counseling, and where to go, what to do. After the 12th science, after the graduation, what are the opportunities available? म्हणजे आम्ही खूपशे फावटी आम्ही ट्राय करता. I'm trying continuously, being an education minister, I'm trying for the 10th standard, 12th standard. We have given a training for the teachers also to do the counseling for the career counseling for the student. But there is a limitations. There is a limitations. ताका खूप मोठे खूप नॉलेज आसा अशें आमी ताका अपडेट करीत आसा. बट खरें म्हटल्यार टीचर हो खरो करियर कावन्सिलिंग जावं येता. बट ताच्या खातीर म्हणजे आय आस्क फॉर द CII ऑल्सो यू टेक वन डे द वर्कशॉप्स फॉर द टीचर्स ऑल्सो. दे शूड नो वॉट आर द करियर्स ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल इन द स्टेट अँड आउट ऑफ स्टेट, इन इंडिया अँड आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो. सो दॅट एकदां जर ते जाणा जालें जाल्यार ते भुरग्यांक त्याच लेवलाचेर म्हणजे एट अ टायम म्हणजे आफ्टर 10th आफ्टर 12th खंयचें करियर चूज कर, ऑप्शन्स अवेलेबल जी आसा पळय न्हू, ही जर तांकां आमी दिली जाल्यार म्हाका दिसता जे आत्तां बेकारीचो प्रश्न आसा, आमी म्हणटा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीन हाऊ मेनी पीपल हॅव रजिस्टर्ड राजू? 1 lakh एप्रॉक्सिमेटली 1 lakh भितरले कदाचित 30-40 हजार भुरगे खंय तरी प्रायवेटान जॉबूय करता आसतले किंवा तेजे 60-70 जॉब करता, 30,000 थोडे जाण खरेंच बेकार आसतले. म्हणजे आयजूय पळयता म्हाका प्रश्न पडटा, वेन देर इज अ मेकॅनिकल इंजिनियर, वेन देर इज अ IT इंजिनियर, तो म्हणटा हांव मेकॅनिकल इंजिनियर जाला आनी घरात कडेन आसा, म्हाका जॉबूच ना. वायस वर्सा देर इज अ फील्ड ओपन आसा. आमचे कडेन मेकॅनिकल इंजिनियर म्हणून भायले येवनूय काम करतात. हांव IT इंजिनियर जाला म्हणटा तरी बेकार आसा. हे कित्याक? अरे मेकॅनिकल इंजिनियर, IT इंजिनियर, वेन यू आर कंप्लीशन युअर ग्रॅज्युएशन इन द प्रोफेशनल, बेकार रावपाचो प्रश्न पडपाक जायनासलो. इधर खंय तरी दे वॉन्ट टू एम्प्लॉय, अदरवायज दे वॉन्ट टू स्टार्ट देयर ओन बिझनेस. मागीर फॉल्ट खंय आसा
ही फॉल्ट आमकां सोदची पडटली. इधर वायल डुईंग देयर स्टडीज तितूर आसा, तांच्या मदीं आसा काय आमच्या सिस्टमान आसा. आनी ते करपा खातीर म्हणजे स्पेशली हांव गोंयच्या तरणाट्यांक सगळ्यांक उलो मारता आयच्या ह्या सुवाळ्याचेर. म्हाका दिसता जे रजिस्टर्ड जाले आसतले, जे रजिस्टर्ड जावंक ना आसतले, त्या सगळ्या तरणाट्यांनी रजिस्टर्ड जावचे. बट वन्स एकदा तरी तांच्यांनी मॉडल करियर सेंटराक विजीट करचो. आनी विजीट केल्या उपरांत I'll ask for the model career center CII people also. See if one of the person is visiting, their experience should be good. Yeah, I have visited. You have given me the good choice of about my career, about my job, anything. एकदा तरी त्यांच्यानी विजीट करचे आणि त्यांच्यानी एक्सपिरियन्स घेवचो की बाबा CII जे गायड करता तांकां रायटली गायड करता. आणि ताकाच लागून म्हणजे आमी म्हणटा की आमचो बेकारी रेट खूब मोठ्या प्रमाणात वाडला. तो रिड्यूस करपा खातीर, तो कमी करपा खातीर म्हाका दिसता हे मॉडल करियर सेंटर विल प्ले द इम्पॉर्टंट रोल in especially regarding the employment. These model career centers will be equipped with state-of-the-art facilities and smart technologies that will enable the local youth to get connected and learn from the best teachers, business professionals, mentors and peers, and not only within the state of Goa but across India. Through this MCC, our children and the youth of Goa will have unrestricted access to career counseling, personality enhancements, seminars, aptitude assessment, skill training, and more importantly, job placements. This new MCC has been designed to have training halls with capacity for 80 with the latest audiovisual technology, video conferencing facilities, an independent counseling room, group counseling room, an IT lab, and a multi-purpose modular workstation, and a comprehensive digital library all under one roof. The MCC will also connect our Goan youth to some of India's leading skill training institutes, assessment bodies, schools, colleges, school and college administrations, local community leaders, and government departments to help them gain better knowledge and experience that enhances their skill sets. Apart from this, the center will also be conducting webinars, hosting job fairs, placement drives, and other such outreach activities on a regular basis. It will also conduct psychometric assessments and pre-employment preparations for the candidates so that they get placements inside and outside the state through the network of MCCs that are spread out all over the country. This will also help our youth find the right job, but also enable our Goan businessmen and employers find the right candidate to fit the job.